regarding women reservation and Sanman, Chief Minister of Goa should walk the talk. तेणेन ज्या बायलांच्या सन्मानाचेर जो आपलो शब्द दिल्लो आसा तेणे पाळोवन दाखोवचें आनी गोंयच्या मंत्रिमंडळाक तिनूय बायलांचो समावेश करचो. कारण तेणें कालूच उलयला की पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच्या अंडर बायलांचो खूब सन्मान जाता, 33% रिझर्वेशन दिल्लें आसा. हांव मुख्यमंत्र्याचे नजरे हाडून दिवपाक सोदतां. पयलीं तुजे कॅबिनेटाक बायलांचो सन्मान कर. तुजे मंत्रिमंडळाक एकूय बायल ना, 3 आमदार बायल्यो आसात, तुमकां सारकी फूल मेजॉरिटी आसा. आनी हे सगळें आसतनाय तूं एकूय बायलेक मंत्रिमंडळाक दवरलेली ना. आनी मंत्रिमंडळाक तूं अजुनूय घेवपाक शकता. त्या तिनूय बायलांक मंत्री कर. तुका कास्ट सेन्ससाक रावपाची गरज ना, तुका डिलिमिटेशनाक रावपाची गरज ना. हो सगळो अधिकार तुजे कडेन आसा. आनीक गोंयच्या लोकांक आनी देशाकूय दाखोवन दी की जो उलयता बायलांचो सन्मान ते तूं करून दाखय म्हणून. नाजाल्यार हेजे पयलीं जे ओपन डिफेकेशन जाल्लें डिक्लेअर जाल्लें 100% उदकाची सोय जाल्या अश्यो ज्यो बडाये मारलेल्यो त्योय बीन ह्या बायलांच्या सन्मानाक दरम्यानूय तीच गजाल जातली.